लोकशाही धोतू आप्पा जून तर एका चलयेची वर्सां जर कमी आसा तिची नांव गांव पत्तो हे कांय कळोवप उपकारना असो एक कायदो आसा न्ही रे. हय तशें कोर्टान निर्बंध घाल्यात हय पूण मरे महिला आयोगाच्या एका मेंबरान मरे त्या चलयेचें नांव उक्तें केलें. तितलेंच कित्याक आसामाच्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यानूय त्या चलयेचें नांव घेतलें. मागीर मुखेलमंत्र्यान माफी मागली ना ताणें फक्त सॉरी म्हणलें. आपूण माफी मागपा सारकें कितें गुन्यांव केला अशें ताणें पत्रकार परिशदेंत सरळ विचारलें. पूण आप्पा हातून चूक कोणाची. अरे आयज काल चेडवां बायलां कसल्योय लिपस्टिकी लायतात आनी जाणाय तूं आतां खंय बाजारांत 100 केसीस म्हणून एक लिपस्टीक येयल्या. आनी जाण म्हणटा तूं आप्पा आयज ते बायलांक चेडवांक ते कपडे घालता ते चोयशी जाल्यार सायबा बोगोस चूक तेंची. ना म्हाका मरे ही चलयांची चूक जावं बायलांची चूक दिसना. अरे गोंयान आतां कार्नावाल फेस्टिवल करतात, वायन फेस्टिवल करतात. ही संस्कृती काय आमची न्हू. मागीर जेन्ना आमचो सरकार असली वायन फेस्टिवलां मागीर ते कार्नावाल करता पळय ती जर चूक न्हू जाल्यार बायलांनी आनी चेडवांनी जर त्यो लिपस्टिकी लायल्यो जाल्यार म्हाका तांची कांयच चूक दिसना. तूं आप्पा सिगरेट भलायकेक बरी न्हू म्हणून तिचेर बंदी घालूंक ना तर ती म्हारग केल्या. आनी आतां मरे दुकानांनी भायले लोक पळय कपडे घालता तसले कपडे मेळटा. शर्ट पॅन्ट घालून चेडवां भोंवतात. बरे चुडीदार मेळना न्हू रे आनी मेळ जाल्यार खूब म्हारग. अरे सरकाराक जर दिसता की हे सगळे तरेचे कपडे जावं हे मेकअप करून त्या बायलांचेर अत्याचार जाता म्हणून जाल्यार सरकारान असल्या कपड्यांचेर आनी त्या मेकअपाचेर बंदी घालूंक जाय. कळ्ळें तुका. ना जाल्यार मरे एक ड्रेस कोड करूंक जाय देशभराक. आनी सरकार असलें कांयच करिना आनी त्यो कंपनी देशाच्या भायल्यो आशिल्ल्यान सरकार तांच्या अगेन्स्ट कांयच काम करूंक सोदिना. जाण म्हणटा तूं आप्पा आमच्या गोंयांत पळय कार्नावाल जाता वायन फेस्टिवल जाता तोरी मरे आमचे तरणाटे ते व्हॅलेंटायन डे म्हणून तो मनयतात मरे. हय अरे फाटीं मुंबय शिवसैनिकांनी व्हॅलेंटायन डे दिसा मरे मोगयांक धरून बडयले. बरें केलें तेंच्यांनी शिवसैनिकांनी. ना कायदो हातान घेवप म्हणजे मरे चूक. कळ्ळें तुमकां. अरे जर सरकारान त्या व्हॅलेंटायन डेचेर बंदी घालूंक ना जाल्यार तूं हांव आमी घालपाक बंदी कोण रे. पूण तो मुता मुता मूत तुका कितें टॉयलेटीन बी वचपाक जाय न्हू रे. आं तो एक कोण मुताली गोंया येवपाचो आसलो खंय मरे. आं तो मुतालीक मरे तो राम सेनेचो तो प्रमोद मुतालीक गोंयान येवपाचो आशिल्लो खरें. अरे विधानसभेन त्या मुतालिकाक लागून बरोच गोंधळ जालो मरे. हय हय जाण म्हणटा तूं आप्पा त्या मुतालिकान सांगलेलें खंय गोंयान येवन तो राम सेनेचें ऑफीस उगडटलो आनी मनोहर पर्रीकर तेचे इनोग्रेशन करतलो पूण तो मुतालीक आजून गोंया पावोकूच ना मरे. अरे मुखेलमंत्र्यान विधानसभेन सांगलां कितें तो मुतालीक जर गोंयान येत न्हू जाल्यार ताका धरून जेलीन उडयता म्हणून. पूण सद्या तो खंय आहा तो आपणाक कांयच खबर ना म्हणटा. आनी तेणी आमदाराकूय सांगलां जर तुमकां तो मुतालीक दिश्टी पडत न्हू जाल्यार मातशें आपणाक जाता तितले बेगीन कळयात म्हणून. अरे रे मुखेलमंत्र्यान चान्स चुकयलो. चान्स चुकयलो कसलो. अरे आमचो मुखेलमंत्री खूब हुशार मरे पूण ताका शिवाजी महाराजा सारको गनिमी कावा कळना. गनिमी कावो कसलो. अरे शिवाजीन अफजल खानाक कसो मारलो. कसो मारलो. अफजल खानाक भेटेक आपयलो आनी वाग नखा पोटान घालून मारलो. मागीर मुखेलमंत्र्यान कितें करूंक जाय आसलें हें तुका दिसता. मुखेलमंत्र्यान मुतालिकाक बेगोबेग गोंयान आपोवपाचो आनी ताच्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पुलिसांक आपोवन ताका पुलिशेन घालपाचो. वा वा अमृता तुका मुगो पर्रीकरांचे OSD करूंक जाय. ओसडी म्हणजे कितें रे. OSD न्हू गो OSD म्हणजे ऑन स्पेशल ड्युटी. आनी मुतालिका दोतोकूच मरे तेची OSD करपाक जाय ऑन हावस ड्युटी. पूण म्हाका मरे एक डावट आसा. कसलो रे. आमच्या गोंयच्या पुलिसांक त्या मुतालिकाक धरपाक जावपाचें रे. कित्याक म्हणटा तूं अशें. घडयेक जावचें नासलें गोंयना. गोंयान मरे पुलीस खात्यान खूब सुवात्यो खाली जाल्यात पूण ह्यो सुवातो भरच्यो सोडून तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान गरज नासतना मरे हेल्थ डिपार्टमेंटान जागे तयार केले आनी थंय नोकऱ्यो तयार केल्यो. अरे पूण शेवटाक नव्या सरकारान कांय जागे रद्द केले मरे. पूण जेंकां नोकऱ्यो मेळूंक जाय तांकां मेळटा रे. ना वशिलो फावोर घाल्या शिवाय सरकारी नोकरी मेळप कठीण जालां. हांव कितें म्हणटा एका घरान घोव बायल सरकारी नोकर एका घरान दोग भाव सरकारी नोकर भाव भयणां सरकारी नोकर कितें कांयच हाचेर विचार करप ना.
अरे जाका खरी गरज आसा आनी जेच्या कडेन खरी पात्रता आसा तसल्याच मनशांक मरे सरकारी नोकऱ्यो दिवंक जाय. एका घरान 2-2, 3-3 दिवच्या परस त्यो वांटून घरांनी घालूंक जाय. त्योय बी कश्यो वशिलो नासतना फावोर नासतना. जाण उरतप्पा सरकारान खंय मरे हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो रद्द केल्यात. तश्योच एसिस्टंट RTO इन्स्पेक्टराच्यो नोकऱ्यो खंय त्योय बी रद्द केल्यात. कांय उमेदवारांनी खंय मरे बोगस सर्टिफिकेटी हाडून RTOच्यो नोकऱ्यो मेळयल्यो. पूण जेन्ना ह्या प्रकरणाचो पळय बोवाळ जाल्लो रे तेन्ना मरे त्या RTOच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलेलें की अशें कांयच जावना. आमी सगळी प्रक्रिया पुरायपणान वेवस्थीतपणान पार पाडल्या आनी आमी कसलोच गोंधळ भितर करूंक ना म्हणून. इतलें करूनय आतां हो बोवाळ कित्याक तें म्हाका कळना. हातून कितें जाता मरे सरकाराची पळय एक लज वता ती वताच आनी मरे लोकांचो विश्वास उरना. आमच्या आमदारांनी बरे प्रश्न मांडले विधानसभेत न्हू रे. अरे विधानसभा ही मरे आयच्या ज्वलंत प्रश्नाचेर विचार करपा खातीर एक व्यासपीठ. म्हणटकूच जे आमदार आसा पळय त्या आमदारांनी मरे आपल्या मतदारसंघाचो अभ्यास करूंक जाय आनी त्या संबंदीत लोकांचे प्रश्न हाडून विधानसभेन मांडूंक जाय. आतां आमचे जे आमदार पळय नवे आसा पळय थोड्या आमदारांनी केलें काम, अभ्यास केलो, प्रश्न बरे मांडले. पूण थोड्या आमदारांनी कितें केलें, राजेश खन्नाचेर चड होमवर्क केलो आनी ताची पदां म्हणली, डायलॉग मारले आनी म्हत्वाचे विशय मरे त्या वेळार थंयच उरले. ते कोणें घेतलेच ना हातान. दोत्तू अप्पा आतां खंय सरकार पुर्तुगेज कायदो बदलपाचो आसा? बदलपाचो ना गो. आसा पळय त्या कायद्यात थोडो फेरफार करपाचो आसा. आनी खंय आतां दादल्या वांगडा बायलांकूय खंय बापायच्या इस्टेटीन वांटो मेळपाचो आसा. आगो खंयच्याय एका घरान जर आवय बापूय मरत जाल्यार ऑटोमॅटीक त्या आवय बापायची प्रॉपर्टी कितें आसता पळय ती भुरग्यांक मेळटा, ताचे वांटे मेळटा. पूण जर कायदेशीर अर्ज करूंक जाय जाल्यार ताची इन्व्हेंटरी करची पडटा. जेन्ना तूं इन्व्हेंटरी खातीर अर्ज करता पळय तेन्ना मरे कोर्ट त्या घरांतल्या जाणट्या दादल्या मनशाक काप दे कासाल म्हणून अपॉयंट करता. म्हणजे कितें, तुका मॅनेजर कसो थरयता त्या प्रॉपर्टीचो आनी त्या मॅनेजरान म्हणजे त्या दादल्या मनशान त्या प्रॉपर्टीची त्या मालकेच्या हक्काचो जागो आसता पळय ताजी जतनाय घेवपाची आसता. पूण दोत्तू अप्पा फकत दादल्याकूच मॅनेजर जावपाक मेळटा? हय. कित्याक जाणा मुगो, प्रॉपर्टी पळय जी आसता, जो जागो आसता ताची जी देखरेख करूंक जाय, जे पडझड जाता ते सगळें सांबाळूंक जाय ते दादलो करूंक शकता म्हणून पयलीं पासून तो हक्क दादल्याक दिल्लो आसता. इतलें असलें सुद्दां न्हू जाल्यार त्या प्रॉपर्टीन वांटो चलयांक आनी चल्यांक समान आसता. दोत्तू अप्पा म्हाका एक सांग, हो जो पुर्तुगेज कायदो पळय गोंयांत आसा तो बरो रे? हो कायदो मुगो एकदम बरो. आनी हो कायदो जर सबंद भारताक लायत आनी कॉमन सिवील कोड करीत न्हू जाल्यार मरे आमच्या घटनेक मरे खऱ्या अर्थान मरे नेट येतलो. फाटल्या दिसांनी कांय जाणांनी मरे घटनेंतले 370 आर्टिकल काडून उडोवचें म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें आनी आपलो फोटो पेपरान छापून हाडिल्लो. अरे 370 आर्टिकल आसा पळय ते मरे काश्मीराक लायला. ते खूब वर्सां पासून चालू आसा. आतां काश्मीर हो भारताचो एक ल्हानसो भाग म्हणून ते फक्त काश्मीराक लावप हें बरोबर न्हू अशें म्हाकाय दिसता. पूण ही कोर्टान केस चलता आनी कितें ताचेर भासाभास चलता पूण अजून कांयच जायना. आतां केन्ना कितें जातलें देव जाणा. दोत्तू अप्पा आतां बायलांक देवळांनी महाजन जावपाक मेळटलें. आगो तुमकां बायलांक देवळान महाजन जावपाची खरीच गरज आसा काय कितें हाचेर मुगो तुमी बायलांनी विचार करूंक जाय. कित्याक रे, तुका बायलांक महाजन जावपाक विरोध करपाचें आसा काय कितें? ना गो, म्हाका विरोध कित्याक करूंक जाय. पूण बायलां महाजन जावपा सारकी गरज आसा काय कितें? हय. आगो पूण अमृत्या, बायलांनी महाजन जावपाची गरज आसा अशें म्हाका खरेंच दिसना. कित्याक रे? म्हाका सांग, शांतादुर्गा कोण? देवी. देवी म्हणजे? देवी म्हणजे देवी. तशें न्हू गो, देवी म्हणजे एक बायल मुगो ती. हय. भारताच्या संस्कृतीत मुगो देवीक व्हड मान दिला म्हणजे बायलांक मान दिला. आतां तूं देशभरात भोंवशीत जाल्यार देवींची देवळां चड आसात. म्हणूनच आमी मरे प्रत्येक फावट पळय लक्ष्मी नारायण म्हणटा, गौरी महादेव म्हणटा. देवाचें नांव घेतना आमी देवीक म्हणजे बायलेक पयलीं म्हत्व दिता. म्हणटकूच खंयच्याय देवाचें स्मरण करतना आमी देवीचें पयलें नांव घेता. आनी तुमकां बायलांक मुगो देवळान वचून होट भरपाचो अधिकार दिला. तुमकां तुमचो अधिकारूच अजून खबर ना. हय रे बाबा दोत्तू अप्पा, तूं सांगता तें सामकें खरें. तुमकां महाजन जावपाचो हक्क दिवंक ना म्हणून मुगो तुमी बेठीच रागार जावंक फावना, तडफडूंक फावना. खरो म्हणजे मुगो बायलांनी ह्या देशांत मुगो आविश्कार घडयला. म्हाका सांग, शिवबा महाराजा जावपा फाटल्यान कोणाचो हात आसा? देवी जगदंबा. ना, ताची आवय जिजाबाई.
शिवाजी महाराज जावपा खातीर मगो जिजाबाईन पळय जे यत्न केल्यात पळय ते कोणूच विसरूं नजो. आतां म्हाका सांग, रामायण कोणा खातीर घडलें? रामा खातीर. हे राम हे राम. धोत्तू अप्पा, तू बीजेपीचो मनीस काय कितें रे? कित्याक गो? पयर तू लाडली लक्ष्मीचो फॉर्म हाडूंक गेल्लो, थंय तुका मेंबर बी केलो काय कितें रे? ना गो, तूं अशें कित्याक म्हणटा? ना, राम म्हणपाचो अधिकार खंय फकत बीजेपीच्याच लोकांक आसा अशें ते लोक उलयतात. आनी काँग्रेसीन कोणाचें नांव घेवचें? पैगंबराचें? अरे ते सोड रे. दोत्तू अप्पा, रामायण रामा खातीर घडलें मरे? ना, सीते खातीर. रावणान जर सीतेचें अपहरण करूंक नाशिल्लें जाल्यार मरे रामायण घडचेंच नाशिल्लें. द्रौपदीची जर कौरवांनी फकाणां करूंक नाशिल्ली रे जाल्यार मरे महाभारत घडचें नाशिल्लें. ह्या बायलांक मरे आपली शक्ती खबर ना, हांच्यांनी त्या शक्तीचो वापर करूंक जाय. अरे होय ना, चुय रे चुय रे, कित कोता चुय रे. अरे तेजे सांवार येयले यार, कितें तुरू तुरू करून गेले मरे. कितें आमल्यार तेजें? हा पळय मोर तेका सारकें. दत्तू अप्पा कितें जालें गो बाय? आयज हांव कॉलेजींतल्यान घरा येत ना, हा? म्हाज्या फाटल्यान 4-5 चले लागले. अरे फकाणां मारपाक लागले. अरे हांगा पर्यंत जायले. कोण गो ते? बसल्या होय धाडोया तांकां. कसो तरी या आमी. नाका नाका, त्याची गरज ना. गरज ना? गरज ना कशी? असल्यांक मगो बुद्ध शिकोवंकूच जाय. अरे बायलांचेर अत्याचार करपी हे दादले हांकां बुद्ध शिकोवंकूच जाय. एक लक्षांत दवर रिचा, हाजे फुडें मगो खंयच्याच बायलेचेर अत्याचार जाता पळय तेन्ना ते बायलेन जावं चलयेन मगो ओगी रावंक फावना. त्या दादल्यांक मगो बुद्ध शिकोवंकूच जाय. हाचे फुडें चलयेन जावं बायलेन स्वता जळोवन घेवंक फावना. जो कोण अत्याचार करता पळय ताका जळोवन उडोवंक जाय. शिक्षा ताका दिवंकूच जाय. नाका नाका, तांकां शिक्षा दिवपाची गरज ना. हा? तांकां शिक्षा मेळ्ळी. शिक्षा मेळ्ळी? हय, कोणे दिली? अमृत्यान. अमृत्यान? हय, हांव कॉलेजींतल्यान घरा पावता म्हणसर म्हाका अमृता दिसलें. अमृताक हांवें सगळें कितें जालां तें सांगलें. अमृत्यान रस्त्यार पडिल्लो दाणो घेवन तांकां बरेंच मारले आनी ते चले पळून गेले. अशें? हय. आब्बा, कापासतात मरे अमृतें. होय, सॉलिड बरे. अमृत्या, तू म्हाका देव कशें पावले. थँक्यू थँक्यू. उदे ग अंबे उदे, उदे ग अंबे उदे. जीवावर पुरती उदार धावती तुझी लेकर. जीवावर पुरती उदार धावती तुझी लेकर. सांभाळ दयाला आई सारी तुझ्यावरी जमणार. आई गंगाबाई, आई गंगाबाई. Kemanila लोकशाय जशी पेदरुल्या पाटात लागलुली गाय. केमानिला लोकशाय जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय. लोकशाय.